सरकाराचे विजेचे शुल्क जे बाकी आसा ते तांच्यांनी भरचें। बाकी उरिल्ले बिल जर भरले ना तर तांचेर फुडली कारवाय करतलो अशें मंत्री काब्राल हांणी सांगलां। वीज गोंयांत तयार जायना, ती भायर सावन हाडची पडटा। म्हण जी 350 कोटी थकबाकी उरल्या ती डिसेंबर मेरेन वसूल करपाक जाय अशें वीज खात्याचें लक्ष आसा म्हण मंत्री काब्रालान स्पश्ट केलां। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हांवें काल पयर एक न्यूज पेपराच्या बातम्या वाचतली की निलेश काब्राल जो करता इट इज ओनली फॉर सुपरफिशियल आय वॉश जे रिकवरी करता ती बुक एडजस्टमेंट आमकां तेच जाय। बुक एडजस्टमेंट गव्हर्मेंट जे ड्यूज आसा ते गव्हर्मेंटाचे बुक एडजस्टमेंट करपाक जाय। PSU आणि बाकीचे कॉर्पोरेशनचे बुक एडजस्टमेंट जाना तेणे प्रॅक्टिकली फारीक करपाक जाय। पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान तेणे आमकां लेटर दिला 16 तारखेक पयलीं तेणे 1 कोटी भरता म्हणलें 5 कोटीचे ड्यून। हांवें ऑलरेडी CMक रिक्वेस्ट केला की तेणी 15 तारखेक 16 तारखेक भरूं ना जाल्यार तेका फ्युचर स्टेप हांव घेतलो। गोंयान सगळे आमचे कंज्युमर इलेक्ट्रिसिटी बिल टायमार भरता, चुकून कोण तरी भरना पूण ते पयशे आमकां आमी गोंयान तयार करना इलेक्ट्रिसिटी आनी ती इलेक्ट्रिसिटी भायल्यान खंयच्यान हाडूंक पडटा। तेन्ना आमी ऑलरेडी डिपार्टमेंटान टार्गेट दिल्ले आहा डिसेंबर पासून 350 कोटी जे आउटस्टँडींग आसा ते रिकवर करपाक जाय। जावं ते स्वता गव्हर्मेंटाचे हो PSU हो कोणूच जर कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी हो कोणूच जर गव्हर्मेंट नॉन गव्हर्मेंट बॉडी इंक्लुडींग प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलाची रिकवरी चालू जातली, नाजाल्यार तेजे डिस्कनेक्शन जे आसा ते आमकां करूंक पडटलें। कितें जाता JRC म्हणल्यार जॉयंट इलेक्ट्रीक रेग्युलेशन कमिशन हे गायडलायन्स तयार करता आनी ते एवरी टायम आमकां जे रिकवरीचेर इन्सिस्ट करता आनी टॅरिफ वाडोवपाक सांगता। आमी एवरी टायम प्रॉमिस करता रिकवरी जातली, जर रिकवरी जर जायना तर टॅरिफ फाल्यां कोणाचो इफेक्ट जातलो, लोकांचो इफेक्ट जातलो। सो हे सगळी गोष्टी मनान धरून जे रिकवरी जी आसा आमी ते पायपलायनीन करतले।